काळात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करा. उल्हासानी सर्वेस्पराक काळात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करा. सर्वेस्पराची सेवा करा, आनंदाची भक्ती करा. गाऊन भितर सरा सदोसाने आकाशा मुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. उल्हासानी सर्वेस्पराक काळात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करा. उल्हासानी सर्वेस्पराक काळात सगळ्या मनशांनो देवाक गायन करा. फ्लोरिंदा फेर्नांडीस ही आमची भयण सोंपल्यार आयज 1 म्हयनो भरता. देवान तिका सर्गींचें सूख दिवंक मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस हो बर्थडे समरमता फिलोमिना पायस. देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचे शुभ आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या देवा बापाचे आनी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणिंदू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणिंदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या आयज बागेवन पावलो आनी पेद्रो हाची दोबाची परब देखून देवाची मोहिमा आमी उच्चारुया. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
सोर पदवेदार देवा भाग्यान पेद्रू आनी पावलो तुज्या धर्मतांची दबाची परब समरुंग आमी आयज संतसान एकठांय जाल्या तांच्या मुन्यारपणा वरवीं पवित्र सभेचे सर्वेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें ताची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांत पाळूंक तूंच आमकां घोटाय दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्र देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेचे थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआवांच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशीन मारलो. हें जुदेवांक मारलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हे फूग नासलोल्या उंड्याचे परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोणकोणीन घालो आनी चोगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत पोरचे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रूक बोणकोणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबोन आसतना देवाक मागणें कोत्ताली. हेरोद पेद्रूक पोरचे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 साकल्यांनी बांदलोलो आनी पारेदार बोणकोणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. थंयचेच थंय ताच्या हातांतल्यो सांकली भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. पूण दूत सांगतालो तें कोरेपणीक घडटालें म्हूण तो नकलो आसलो, कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंतालो. पार्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंयच देवदूतान ताका सांडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका निवाळलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. सगलीं म्हणुया, सोगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवाडटा. सोगल्या वेळार सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटांचेर आसतली.
सर्वेस पोरा सोवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश जबाब सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची कीर्ती गाजोयात एका ताल्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया सर्वेस्पराक हांव अशें सांगतां सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा जबाब सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा ताचेर दोळे लावन रावात तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात तकली पोंडाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाडलो जबाब सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी जबाब सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवाडटा बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप प्रितीच्या हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसां आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला हांव बरें झुजलों धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली भावार्थ हांवें सांबाळ्ळो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सर्व नितीवंत मनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक अत्रेकता तितल्यांकूय पूण म्हजे उदेशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आधार आनी घोटाय दिल्ली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवाल्लो सगळ्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सोर्गींच्या राजान म्हाका सोलामती पावयतलो ताका मोहिमा सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतोरें देवाचे वडोवकार उबी रावया Zoi, 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 सर्वेस्परा Zoi, 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 सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी येमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोयत वर्चनांत Zoi, 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 सर्वेस्परा Zoi, 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 सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा Zoi, सर्वेस्परा सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोवया फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतो जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात आनी तांणी जबाब दिलो
कांय जाणां स्नान जातात जावं कोण कोण एलिजा दुसरी जेरमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोडाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणणी तुका क्रिस्ता. आयज दोबाचीक परब बाग्योन पेद्रू आनी बाग्योन पावलूची. आनी जेन्ना सिमनारींत हांव पयलेच फावटी भितर सरलो तेन्ना 18 वर्सां आदीं ह्या परबे दिसा एका शिकोवपी फादरान ओ प्रोफेसर फादरान असो रिमार्क ओ टिप्पणी केल्ली. आनी ती रिमार्क असो वेता, दोगूय अखंड खांबे पवित्र सभेचे, वर्ते पूत पवित्र सभेचे, द ग्रेट पिलर्स अँड ग्रेट सन्स ऑफ द चर्च, दोगांयकूय एक एक दीस फावो. दोगांयची परब आमी एक बारा समोरमता पूण दोगांयकूय एक एक सेपरात दीस फावो. आयज पेद्रूचो करून आनीक केन्नाय पावलूची परब करूंक जाताली, वा आयज पावलूची केली जाल्यार आनीक केन्नाय पेद्रूची करूंक जाताली. त्या वेळार तोत सारकें लागलें म्हाका, तर्क जेन्ना कितें लॉजीक कितें दिल्लें सारकें लागलें म्हाका. पूण जशें जशें देवशास्त्र शिकलो, थियोलॉजी शिकलो आनी ओदीक आनी ओदीक नियाळांत गुल जालो तेन्ना एकूच थावें जाता, दोगांयची परब आयज बराबर समरंभोवंक पवित्र सभा जावन आसा एकचार. द चर्च इज युनिटी. न्हय फकत भावार्थ्यांचो, आम्हा सगळ्या भावार्थ्यांचो एकचार, पूण भावार्थाचो एकचार. Not only of the faithful, unity of the faithful, but also unity of faith. हें म्हत्वाचें. आनी दोगूय काळा काळा, वक्तार वक्तार, वेळा वेळा आनी संदर्भा प्रमाणे ताणें एकूच भावार्थ परगटलो. आनी तो म्हणल्यार पेद्रून आज शुभ वर्तमानान उच्चारला तो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आमकां क्रिस्तांवांक एकूच देव आसा, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ते सगळ्याक भोंवले हेंच परगटून. पावलून म्हणोंक जातालें, तुमकां जेजून विचून काडला. पयलीं एक गँग कशें, एक ग्रूप कसो 12 जाणांचो तुमी वेतात, पूण म्हाका उपरांत हांव तुमचे बराबर कित्याक येवं? हांव म्हाका जाय तशें, म्हाका सजमोत तेशें, म्हाका दिसत तेशें, म्हाका बरें लागत तेशें हांव एक नवो भावार्थ घोटां आनी क्रिस्ताक परगोडटां. ना, पावलू येता धर्मतांबरे आनी बराबर सगळे वेतात जेजूक परगटूंक. जेजूची परगटणी बाग्योन पेद्रून केली, बाग्योन पावलून केली. ती एक काणी न्हय, काणकार न्हू ते. इट इज नॉट अ स्टोरी, दे आर नॉट स्टोरी टेलर्स. सगळ्या काणी सांगत गेले. वन्स अपॉन अ टायम देर वॉज अ क्रायस्ट. तशें न्हू तें. एका काळार एक क्रिस्त आसलो, एका काळार एक क्रिस्त न्हू, सर्व काळार क्रिस्त आसा आनी तो जावन आसा देव. ऑल टायम देर इज वन क्रायस्ट अँड ही इज गॉड. आयज म्हाका आनी तुका उलो हेंच सोत मानून. आयज पवित्र सभे पासत मागपाचो दीस, पाप साहेबा पासत मागपाचो दीस, बिस्मां पाद्री आनी लौकिकां पासत एक पवित्र सभे पासत मागपाचो. कित्याक आमी हो भावार्थ सोत मानूंक जाय, जियोंक जाय
परगटूंक जाय जायतीं वारी मातात सगळे देवेक वय तेंकडे सगळे देवेक जायत पूण आमकां आमचोच देव जावन आसा जेजू क्रिस्त सगळे धर्मेक वय तेंकडे तेंगे धर्म सगळे एक जायत पूण आमकां आमचोच धर्म हा क्रिस्तांवपण जेजू क्रिस्तान दिल्लो तेका लागून एक क्रिस्त एक धर्म एक भावार्थ आनी एक ताची पवित्र सभा भितर पवित्र सभेन भितर आसलेल्यांक हें सत जावंक जाय प्रितीच्या भाव भयणो आयज हें सगळें हालनें आनी धोळणें चोत्तना आरतें परतें पवित्र सभेंत वारें मारतना आनी हीं ल्हारां घुसपा गोंदळांची पवित्र सभेचें आदोळटाना म्हाका सर्मां सोंपोवंक उतर उगडास आसता जेजूच्या उतरांचो जेजू म्हणटा हांव संवसारांत परतून येतलो तेन्ना म्हाका भावार्थ मेळटलो काय म्हाका जबाब येता तो घोडे बागेवन पेद्रून आनी पावलून परगटलो तो सत भावार्थ मेळचो ना आमी घोडिल्लो फोटिंगपणाचो भावार्थ म्हूण आमी जियेतलीं मेळटलीं काय ताका चिंतात नियाळात आनी सोम्याकूच जबाब दियात उबी रावया आमचो बाबात चारुया सत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी तुमीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समोलो आंकवार मरेतावन जल्मलो पोंच प्रतकाल ताणें कोस्त असले ताका उत्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन बसुया बेटोनेक आमी गायन गावुया तुकांच बाबा सी 30 5 40 4 सी 38 पेज 44 मोजे हाथे मोजे मायगे स्वीकार कोरादा मोजे तुझो मोइमो परगट करू शुकमर सगळ्यांक दिवू तुकाच बाबा सोर मोजे उबी रावया मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या दोसले फलिता आपल्या मोनोखणी मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दुवा सर्वेस्पर मानून घेऊ देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बरोबर बागेवन धर्मतान पेद्रूची आनी पावलोची कोतकोतीत विणवणी तुजे मुखार पावूं तिचे वरवीं कोरे भोगतीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या आमची काळजां बारुया आमी
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या मळ्यांनी तुज्या मा धर्मतांक वंदितांव आमी. पेद्रून भावात उच्चारलो सगल्या वतीं पावलून त्याच भावाताची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विश्वासी हिंडांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो पोरजांक आयकुसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबान तांणी राष्ट्रांक एकठायलीं. शेकीन त्याच भावार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगलो उल्हासता आनी संतोशान ताची किर्ती गाजयता आनी दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 Nobaraco sorvestor tu, Sorgani somsar volia, Tuja voi movan, Un sorgi, tu cazoi su, Sorvestor acinavi, Et atata su. Un sorriso cazzo बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो मेल्यांत ते आमच्या बाबांबिणाची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठा गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडींक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेन झुजे बागेन धरून दुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक.
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार ताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो, जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D40 पान 60 आणि 9, D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां वचलो पावो नाचलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक गावलो. ये जेजू बेगी तुगे ओको तुका देव गावता. ये जेजू
तुया सर्वेस्परा तुजे पयत सुबेच्या एकवटांत आमच्या गोवळ्या बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत. ह्या संस्काराचे घोटायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विणोनीन सदां तुजे पयत सुबेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचतल्या गोवळ्या काल तुका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दोबाचीक आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बगुयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाग्यवंत पेद्रूच्या भावार्थाचेर जेजून आपली पवित्र सभा बांदल्या तेच पवित्र सभेंत हालो नासतल्या तसल्या भावार्थान सर्वेस्पोर तुमकां गोट करूं. आमेन. भाग्यवंत पावलूचे शिकवणेन आनी कोश्टां वावरां वरवीं सर्वेस्परान तुमकां भावार्थाची ओळख दिल्या. त्याच धर्मताची देख घेवन तुमचे जिणेचे चालीन हेरां मनशांक जेजूशी तुमी हाडूंक पावूं. आमेन. पेद्रूक कुर्सा वरवीं आनी पावलूक तोरवारी वरवीं सासणाचें सूख मेळ्ळें. ताचे गोवायकेच्या आनी मागण्याच्या धर्मान तें सूख तुमकां सगल्यांक फावो जावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. शेवटाचे गायन गावया. जैतिवंत आमचो देव. यू 30 आणि 3 पान 248 यू 33 पेज 248.